दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. आमी वांटेली जावचे पवित्र मिसाचे बलिदान सोम्यान आमचे खातीर कालवारी दोंगरार भेटयलेल्या सॅक्रिफिसाचे प्रतिरूप जावन आसा. आनी पवित्र एवकरिस्तांत सोमी खरोच हाजीर आसा म्हणलें सत संवसाराच्या विविध गांवांनी घडल्ल्या एवकरिस्ताच्या अजापाद्वारी तवळ तवळ आमकां सत्राई दिवनच आसा. सबार एवकरिस्तीक अजापा घडल्यान तरी आमी जाणा जावचे हे अजाप वर्त्या विशेषतायेचे जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या अजापी घडिताक आमचो आतांचो पापा फ्रांसीस जीवी साक्स आनी रुजवात जावन आसा. हे एवकरिस्तीक अजाप घडले अर्जेंटिनाच्या ब्युनस आयरिस म्हणल्या गांवांत क्रिस्तशका 1996 वर्साच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 18 तारीखेर ब्युनस आयरिसांतल्या त्या एका इगर्जेंत सांजेर बाप अलेजांद्रोचे मिसाचे बलिदान संपल्या मागीर एक स्त्री ताका मेळोवंक आयली आनी इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन पोरण्यो वस्तू दास्तान केल्ल्या जाग्यार एक दिवटणे वयर एक होस्त पडून आसा म्हूण तिणे याजकाक कळयलें. बाप अलेजांद्रो उटाउटी तिचे संगी थंयसर गेलो आनी तिणें सांगलें तें सत जावन आसलें. ती होस्त सगळीच मातयेंत आनी धुळींत बुडोवन गेल्ली. मेळी जाल्ली ती होस्त सेवचे तरी कशें अशें चिंतून त्या याजकान ती होस्त उखल्ली आनी एका धाकटुल्या आयदनांत इल्लेशें उदक घालन ती होस्त तांतू घाली आनी उपरांत ताबेर्नाकलांत ती भद्र दवरली. ऑगस्टाच्या 26 तारीखेर ताबेर्नाकल उक्तें करतना थंयसर एक वर्तें अजाप दिसोन आयलें. ती होस्त कितेंच करगा नासतना तशीच आसली आनी तांतल्यान रगत पाजरचें पळोवन याजक भियेलो. तक्षणच ताणें ही गजाल आतांचो पापा फ्रांसीस पूण तवळचो कार्डिनल बेर्गोलियोक कळयली. तवळ कार्डिनलाच्या आदेशा प्रकार त्या होस्तूचे सबार फोटे काडले आनी कार्डिनलान सांगल्या प्रमाणेच हो विशय गुपित दवरलो. सबार वर्सा ती होस्त तशीच गुपित त्या ताबेर्नाकलांत उरली. इतल्या वर्सांनी ती होस्त तशीच आसली देखून कार्डिनल बेर्गोलियोन एक वैज्ञानिक समीक्षा करूंक निर्धार घेतलो. शेवटी 1999 ह्या वर्सा ऑक्टोबराच्या 5 तारीखेर कार्डिनलाच्या निर्देशनाखाल थोड्या तज्ञ दाक्तेरांनी त्या होस्तीचो एक कुडको न्यूयॉर्क शहराच्या प्रयोगशाळाक व्हेलो. सबार रितीचे प्रयोग त्या होस्तीचेर चलयले. प्रमुख विज्ञानी डॉक्टर फ्रेडरिक जुगिबा ख्यात कार्डियोलॉजिस्ट तो जावन आसलो आनी फॉरेन्सिक मेडिसिन पॅथॉलॉजिस्ट जावन आसलो. हाणें आनी ताच्या पंगडान विविध रितीचे प्रयोग चलयले आनी तांच्या प्रयोगाच्या प्रक्रिया विशीं तपासणे विशीं अशी वर्दी दिली. प्रयोगाक गळशिल्ल्या होस्तूचो कुडको मनशाच्या काळजाचो कुडको तो जावन आसा. तितले मात्र न्ही, काळजाच्या दाव्या कुशीच्या वेंट्रिकलाच्या वणती लागीं आसच्या वाल्वाथावन काडुल्लो तो जावन आसा. श्वास घेताना आनी सोडताना काळजान चिरमोटच्या आनी फुगच्या
निरंतर कार्याक वो कुडको कारण जावन आसा. तांतू मनशाचे DNA आसा. ते मांस सुजिल्ल्या स्थितीर आसा. या रक्ताचो ग्रुप ये बी जावन आसा. अंतू सबार धवे रक्तकण आसात. हो मांसाचो कुडको जीव आसल्या मनशाच्या मांसाचो कुडको म्हूण थीर जाता. आनी हे कण जीव आसच्या कुडींत मात्र जियोंक शकतात. पूण मनीस मेल्या तक्षण तेय मरतात. अंतू हे कण आसची रीत हे काळीज तवळ अदीक दुखींत आसून त्या काळजा बोवारी कठीण मारांचो परिणाम भोगतले म्हूण दाखयता. अशें आमी सर्व साक्ष दिता. अशें अत्याधुनीक वैज्ञानीक प्रक्रियेद्वारे येवकरिस्ताचें खरेंपण मनशा मुखार सादर केलें. पूण आमकां भावार्थान पातयेतल्या सर्वांक जेजूचो सांगात आनी ताचो वर्तो मोग संपूर्ण रितीर कळीत आसा. तवळ तवळ घडची ही येवकरिस्तीक अजापां आमचो भावार्थ थीर करूंक वर्ती हातेरां जावन आसात. येवकरिस्तांतल्या सोम्या संगी सदांच आमी एकवटून रावया आनी सासणीक जिविताचे दिर्वे आमी आपणावया. पवित्र सक्रामेंतांत सदांच मुजे खातीर राखून आसच्या जेजू, हांव तुजो मोग करता, आराधन करता आनी सर्व तुज्या उपकारां खातीर अर्गां दिता. जेजू, देवाच्या पुता आनी अवकार मायेच्या पुता, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव तिरसत म्हणटा. ह्या ल्हान उंड्याच्या रुपाकाल लिपोवन आसच्या जेजू, म्हज्या राया सर्गींच्या आंज्या बडव्यां सांगाता, सांता भक्तां सांगाता, तुज्या पस्क्या बापा सांजुजे सांगाता आनी तुजे भाग्यवंती माये मोरये सांगाता तुजे मुखार दिंबेर सरपडटा आनी हांव तुका नमस्कार करता. ओत तुजी आशिर्वादां मुजेर आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर. सक्कड आमची पातकां बक्षी आनी सर्गींची वाट दाखय. पाताक आदारण तुजे तावन पयस सरूंक केदीन सामका निर्मी नाका. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी तुजी सेवा करूंक त्राण दी. विघ्ना आनवरांतले आमकां राखून व्हर. शांती समाधानाचे दीस आमकां फावो कर. आमची तालेंतां लिपोवन दवरिनासता उजवाडाक हाडूंक आनी तुज्या राजाचें हातेर जावंक कृपा दी. मोगाच्यानो, येवकरिस्तीक अजापाचो हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर हेरां संगी तुमी तो वांटून घेया, शेअर करा आनी ह्या व्हिडिओक एक लायक दिया. आनी तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्राईब करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी